फोंडेच्या उद्देगीक वसणुकेत म्हाल घेवन येवपी ट्रक रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्यान ह्या वाठारांत येरादारेक बरोच त्रास जाता। तशेंच जायते फावट येरादारी कोयणी जाता। इतलेच न्हय जाल्यार ह्या ट्रकांक लागून जायते जाणांक अपघातात आपले हातपाय वगडावचे पडल्या, कांय जाणांक मरण लेगीत आयला। आता पावसात आनीक अपघात जावपाक शकतात, ताका लागून लोकां मदीं भिरांत पसरल्या। हे ट्रक पार्क करपाक ट्रक टर्मिनल नाशिल्ल्यान ढवळे ते फर्मागुडी आनी म्हार्दोळ ते कुणय ह्या हायवेच्या कुशीक हे मालाचे ट्रक उबे केल्ले दिश्टी पडटात। ट्रक चालक मेळत थंय हे ट्रक पार्क करून उक्त्या सुवातेर जेवण शिजयता। तशेंच उक्ताडार आपल्यो सैमीक विधी करतात, ताका लागून प्रदूषणाचोय धोको वाडला। जाता तितले बेगीन ह्या ट्रकाचो बंदोबस्त करचो अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायला। आयज आमी आसा ढवळे टू फर्मागुडी बायपास रोडार। तुम्ही पळयलां आसतलें हांगा कशे तरान रस्त्यार हांगा टर्नाचेर ट्रक पार्किंग करून दवरता व्हडले व्हडले। हांगा एक म्हणल्यार रस्त्याक लायट ना आनी टर्नार अशे तरेन ट्रान्सपोर्टवाले रस्त्यार ट्रक पार्किंग करतात। तशेंच रातचे हांगा दुर्वा रस्त्यार बसलेले आसता तेन्ना आयज हांगा एक्सिडेंट जावपाची चड शक्यता आहा। हांव मागतां RTO तशेंच पुलीस हेंच्यांनी हे ट्रकाची इन्क्वायरी करून हे ट्रक हांगसरले काडचे आनी तशीच हांगा जी रस्त्याक लायटी पेटना त्या कारणान लोकांक त्रास जाता। बाब वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हेजे कडेन मागता हेणे मातशी लायटी जाता तितले बेगीन पेटोवच्यो। सध्या मी आसा कुणय टू फोंडा ह्या बगल रस्त्याचेर मार्दोळ हांगासर, ज्या जाग्यार तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हांगा रस्त्याचे कडेन व्हडले व्हडले कंटेनर आनी ट्रक पार्क केल्ले आसा। फोंडा तालुक्यांत 3 औद्योगिक वसणुको आसा, एक कुणय, एक मडकय आनी तिसरी आसा ती बेतोडे आसा। ह्या उद्देगीक वसणुकेत म्हाल घेवन येवपी भायलेचे व्हडले ट्रक जे आसा, कंटेनर जे आसा ते अशेंच हांगा मेळत थंय रस्त्या कडेन पार्क करून दवरता। तेका लागून जायते अपघातूय घडलेले आसा। हालींच फाटल्या दिसांनी सुकतळे मोले हांगा पार्क केल्ल्या ट्रकाक, बंद पडिल्ल्या ट्रकाक धक्को दिवन एका तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलेलो। तश्योच घडणुको ह्या वाठारांतूय जावपाची शक्यता आसा। थळाव्या लोकांचो ह्या ट्रका खातीर ट्रक टर्मिनस उबारचो अशी खूब पयलींच्यान मागणी आसा। सरकार दरबारी त्या खातीर निवेदनाय दिवन जाल्या, पूण अजून मेरेन तेजेर ठोस कांय उपाय येवजण जाल्ली ना। सध्या हे जे हांगा ट्रक पार्क करून रावता ते हांगाच आपले जेवण खाण रांदतात। नैसर्गिक विधी, सैमीक विधी ते हांगाच आडे कडेन वचून पार पडटात। हेका लागून थळाव्यांक खुबश्यो अडचणी जाता, अपघाताचो भंय आसात। सरकारान आनी संबंधीत यंत्रणेन नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी जी आसा तांणी हाची दखल घेवन ह्या ट्रकांक अशे रस्त्या कुशीक पार्क करता त्या ट्रकांक काडून तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करचे, तेंच्या खातीर ट्रक टर्मिनस उबारपा खातीर यत्न करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर माड्डोळच्यान हांव शेखर नायक।